आज आमचो बाब डेप्युटी स्पीकर आणि म्हापशेचो आमदार बाब जोशुआ यांनी रिक्वेस्ट केली त्यांच्या लोकांच्या वरवीं की आमच्या म्हापशाक एक फेरफटको मारया म्हणून जेणे करून नाला वॉटर बॉडी जे आसा पळय न्ही ते चोवपाक आय टेल यू दीस कुचेली जर आसा पळय न्ही इट्स ब्युटिफूल खरें म्हणल्यार ती सांबाळपाक जाय आनी आतां जाणटेले सांगताले की हे झरीच्या उदकान तेंची घरां बांदली न्ही पयलीं आनी खावपाक पिवपाक सुद्दां उदक हें झरीचें मेळटालें अशें म्हणून सो दीस टायप ऑफ वॉटर बॉडीज वी हॅव टू प्रोटेक्ट अँड प्रिजर्व सो आमचे WRDचे चीफ इंजिनियर बदामी हांचो आसात बाकीचे सगळे इंजिनियर आसात आमी तितले बेगीन इस्टिमेट्स करून हें काम आसा तें हातीन घेवपाक पळयतात लोक थोडे म्हणटाले की गणपती विसर्जनाक मुखार जागो जाय अशें म्हणून यू सी डेव्हलपमेंटाची दोन पिक्चरां चोवपाक मेळटात एक वटच्यान घाण उदक जें आसा पळय न्ही बिल्डींग जाल्यो बिल्डिंगाचें सिवेज वॉटर जें पळय न्ही तें येता तेंय दिसता आनी आमचें नॅचरल उदकाचो फ्लो आसा तोय दिसता आमचो सो दॅट वी हॅव टू स्टॉप सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही तें आमी स्टॉप करपाक जाय ते संबंदी कितें उपाय जे करपाक जाय ते आमी म्युनिसिपालिटीक बरयतात आनी आमचो बाब जोशुआ आसा ताणें बी थोडोसो फुडाकार घेवचो जेणे करून तें उदक बंद जावपाक जाय आनी आमचे अशें उदक जें आसा झर जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाक जाय सो यू सी द एन्जॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन कितले बरे पद्दतीन भुरगीं एन्जॉय करतात तो सांगता आपल्या भुरगेपणा आपूण एन्जॉय करता अशें म्हणटा दीस इज वॉट यू हॅव टू प्रिजर्व सपोज जशी तरी हें ना ही जर नाशिल्ली जाल्यार वॉट वूड हॅव बीन द स्टेट फॉर द चिल्ड्रन सो आमच्या पोस्टायटी खातीर सुद्दां आमी अशी झरी जे जाग्यार आसाय पळय न्ही ती आमी सांबाळपाक जाय आय टेल यू आमची हिंगसर खंय काय म्हटल्यार पणजे गणपतीचें देवळां आसा पळय दॅर इज वन मळ्याक दॅर इज अ झर अशी दोंगरा भितर करून काडली आसा very much it will be completed and Mapsa people will get water and in ample of water. Then you said another 100 additional bandaras will be constructed by December 2025. These are going on in various parts of Goa. Almost in 70 places the work has started. In some places work is almost completed now. Okay, so our target, we are going to achieve that target by December 2027. And what about water sufficiency target for Goa? You had said once by 2049 or something like that. No, see, I've got a very strong team of engineers in WRD, and whatever target has been set to us by our Honorable Prime Minister, that Goa should prepare for raw water by 2047. I tell you, we are almost going to achieve that target. By 2047, we are going to achieve that target of 100% water sufficiency for the state of Goa. आयज आमचे मुखार आसलेले आमच्या WRDचे मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर तशेंच WRDचे प्रत्येक इंजिनियर रायट फ्रॉम मिस्टर बदामी रायट डावन टिल द JE फ्रॉम म्हापसा सगळे जाण ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट. वी स्टार्टेड ऑफ इन मुड्डवाडो इन वॉर्ड नंबर 3 वेंट अप टिल दुलेर right up till St. Anthony's School where एक नालाचो इशू आसा where there is a lot of flooding that takes place in the fields that are there in the low lying area. आयज आमकां पळोवपाक येता की आमचो नॅशनल हायवे तयार जाला तेजे वयल्यान एक फ्लायओवर गेलोलो आसा and there were lot of issues faced by the locals with regards to water logging in that area. There was a request sent by my office I think post assembly session somewhere in August to September आणि तेजे नंतर पावस असल्या कारणाक आमी इन्स्पेक्शन करपाक पावंक ना but we had two rescheduled visits by our honorable minister for WRD Mr. Subhash Shirodkar and finally last week when I asked him sir can we please execute he gave me an appointment today and today we are here. We've inspected 4 points in this area of Mapsa. नॉर्मली आमी सदांच लक्ष चड तारी कडेन दिता नाल्यार गिरवाड्या ग्रीन पार्का कडेन दिता ऑर ऑन द फ्रंट सायड ऑफ द सदर्न सायड ऑफ म्हापसा. टुडे वीव शिफ्टेड फोकस टू अ डिफरंट सायड ऑफ म्हापसा आनी खंय ना खंय ह्या लोकांक त्रास जातले म्हणून हांव मुद्दाम आयज आमच्या ऑनरेबल मंत्रीक घेवन हांगा आयलेले आसा. कुचेली स्प्रिंग वॉज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट ऑफ डिस्कशन रायट फ्रॉम ह्या वाड्यार बामणवाडो कुचेली वॉर्ड नंबर 1 and वॉर्ड नंबर 4 ह्या दोनी भागा मदीं पडटा. सो ह्या लोकांचे जायते क्वेरीज असले विथ रिगार्ड्स टू द स्प्रिंग दॅट इज बीन हियर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कुचेली स्प्रिंग इज वन ऑफ द ओल्डस्ट स्प्रिंग्स इन म्हापसा and somewhere I had made a promise to them that I will get this job done with the support of our government. Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister and our Honorable Minister Subhash Shirodkar, he has assured us that immediately he will start a plan
for this Kucheli spring, along with a reconstruction of a major nalla that crosses all the way from Akoi village right through the under the national highway, right up till through Kucheli, right up till Sholin. So that is an estimate of around 5 crores. I don't know what will be the final estimate that goes for tender, but आयजचे डिस्कशना प्रमाणे जे हांवें आयकलेलें आसा अराउंड 5 कोटीचें काम जावन आसा. Similarly, desilting of this nalla will take place prior to the monsoon. So over the next couple of months, we will see not only desilting of this area, but desilting of all major पावसा पयली आमी वार्षिक करतात. Desilting of all major nallas in the city of constituency of Mapsa will be taken care of, along with आमच्या म्हापशा तारीकोडे आमी म्हणटा म्हापसा river right up till Green Park. So all this is part of the government's initiative to ensure that flood control is being addressed. We have seen that every year the Green Park area is submerged underwater, and खंय ना खंय तो इफेक्ट म्हापशाकारांकूच फक्त न्हू but entire constituencies, that is like a major junction. We can see Porvorim constituency coming together, we can see Kalangut constituency, we can see Saligaon constituency, Mapsa, as well as Aldana on either side of that area. So Green Park is a very sensitive area, and through that all that water flows through Mapsa. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.